कोरगावच्या पेटेच्या वाडा हांगा रावपी बांगलादेशाचो नागरिकाच्या वैध कागदपत्रां नासतना रावपा खातीर पेडण्या पुलिसांनी कारवाय केल्या। माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी कारवाय केली आणि कायद्या प्रमाण गरजेचे सत्यापन केला। पेडण्याचो थळावो रहिवासी राहुल भगत हाणें बेगोबेग कारवाय केल्या खातीर पेडण्या पुलिसांचे उपकार मानल्यात। तशेंच नागरिकांक योग्य कागदपत्रां नासतना रावपी कोणूय दिसल्यार पुलिसांक कळोवचे आनी वाठारांत सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर अधिकाऱ्यांक सहकार्य करचे अशें आवाहन केलां। पयलीं सगळ्यांक येवकार समस्त गोंयकारांक एक्चुअली जो बांगलादेशान ते दीस अरेस्ट केल्लो आहा तेचें नांव आहा अब्दुल रहमान म्हणून बांगलादेशी। एक्चुअली ही कशी आहा, म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हाका खंय तरी इंटिमेट केलें की एक बांगलादेशी पेटेच्या वाडा कोरगांव रावता म्हणून। जेन्ना हें कळ्ळें तेन्ना हांव तेच्या सोबतच PI सरा कडेन येयलो, जेचें नांव आहा नितीन हळर्णकर। PI सरान इमिजिएटली तेचेर एक्शन घेतात म्हणजे एक स्क्वॉड धाडलो। स्क्वॉडा भितर स्पेशली रजत गावडे जे PC आसा आनी साहिल नायक जे PSI आसा हांकां थंय स्पॉटार धाडले गेले आनी आमी जी इन्फॉर्मेशन तांकां सांगितली ती 30 तारखेक सांगलेली जानेवारीच्या। सो 30 तारखेक 8 सुमार आमी हांगा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले आनी मेळोन सांगितली। सो तेच्या उपरांत सांगल्या उपरांत त्यांनी इमिजिएटली 8 तेंच्यांनी स्क्वॉड धाडलो। 8 ते 10 ते 11 कितें तरी ते इन्वेस्टिगेट करताले, सोदताले, बिकॉज रातचो टायम आसल्या कारणान ते कोणाच्या घरान अशें डायरेक्टली हे करूंक पावोंक ना, बट तरी आसतना तेंच्यांनी खंय तरी मेहनत घेवन तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केलें। जेन्ना आयडेंटिफाय जालो आनी तेका म्हाका दिसता रातच्या 11 सुमार हांगासर हाडलो तेन्ना इन्वेस्टिगेशन केलें जशें PI सरान आमकां सांगितलें जाल्यार तो खरोच बांगलादेशी हो आयडेंटिफाय जाल्लो। आयडेंटिफाय जावन तेका 31 तेचेर FIRूय जावन तेका अरेस्टूय करपाक जालो, पुलीस कस्टडी दिली आनी पुलीस कस्टडी दिवन तेका 15 दिसाची आतां ज्युडिशियल कस्टडी रिमांडान आसा तो। आमची ही प्रेसा मुखार येवपाचें एकूच कारण म्हणजे कितें की एक जागृती जावपाक जाय की लोकांक, गोंयच्या लोकांक खबर आसूंक जाय की हांगा आतां बांगलादेशी येवपाक लागला आनी हेच्या खातीर एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता पुलिसांकूय की पुलीस कशें आसा की टेनंट व्हेरिफिकेशन करतना मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट जे आहा ते आधार कार्ड केले वयता। बट तुमकां खुबशी न्यूजय खबर आसतली की खुबशे PILय सुप्रीम कोर्टान पेंडिंगूय आसा, जेतून जी बॉर्डर आसा आमची बेंगाल, वेस्ट बेंगालाच्यान जी बॉर्डर येता तेतून थंय इजिली येतात ते आनी आधार कार्डाची जी क्रायटेरिया पळोवपाक गेले जाल्यार 6 म्हयन्यान आमकां आधार कार्ड कोणाकूय मेळटा। इन केस जो तेणी जर कोणेय जर तुका थंयसल्यान बरोवन दिलें की हो बाबा 6 मंथ्स हांगासर रावता, देन आधार कार्ड कॅन बी जनरेटेड। सो जर हे आधार कार्ड जर अशें जनरेट करून जर हांगा आयडेंटिफिकेशनाक लायले जाल्यार ती खंय तरी रिस्क आसा। रिस्क कशी तर आधार कार्डाचेर तोय आतां म्हाज्या म्हायतीनुसार तेचे कडेन आधार कार्ड आशिल्ले। सो आधार कार्ड आशिल्लें म्हटल्यार आमचें कितें जेन्ना व्हेरिफिकेशन करता तेन्ना आधार कार्डाचेर की व्हेरीफाय जालो की हय म्हणून। सो खंय तरी दुसरी आयडेंटिटी एक दिवपाची गरज आसा, इलेक्शन कार्ड दवरपाची गरज ऑर एनी डॉक्युमेंट वीच प्रुवींग दॅट ही इज अ इंडियन सिटीजन। कारण हे खूपच घातक जाल्लेले आसा। बांगलादेशी तुमकां खबर आसतलें म्हापशा अशा एरियेन येयले, चोरले आनी ते गेले बांगलादेशान। सो अशे घटना जावचे न्हू म्हणून गव्हर्मेंटान खंय तरी स्ट्रिक्ट टेनंट जे कायदेस आसा ते खंय तरी इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा आनी हे जे अशे लोकांची हेतूंतल्यान खंय तरी एक सपोर्ट करपाचो पुलीस इन्स्पेक्टराक, जशें आमी आमकां जेन्ना नोटिफाय जालें आमी इमिजिएटली सांगलें, तशी लोकांक खंय तरी दिसता की बाबा हय कोण तरी दिसता जाल्यार पुलिसांक तेंच्यांनी सांगचें जे कारणान पुलिसांकूय हेल्प जातली आनी पुलिसांनी आतां सद्या टेनंट व्हेरिफिकेशन आहा न्हू ते सारकें करपाचें। ही FIR जी जाली आहा ती 31 FIR 4 ऑफ 2026 आनी ही रेजिस्टर जावन अरेस्ट जावनूय तो आतां पुलीस कस्टडीन आहा। आतां हे आमी सांगपा खातीर खंय तरी कळोंक जाय आनी पेडण्याच्या लोकांकूय कळोंक जाय म्हणून हें केलें। हे पेटेच्या वाड्यार कोरगांव हो थंय आसलो नियरली अरावंड 1 to 2 मंथ्स इले ते तुमकां पुलीस स्टेशनार जेन्ना PI ऑर PSI कडेन मेळटकूच तुमकां फर्दर डिटेल्स मेळटा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।